नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाईन्स. मध्य प्रदेशात धुळवटीक काँग्रेस बेरंग. सिंधियान काँग्रेस सोडली. सिंधिया बीजेपीत बरोबर एमपीचे 22 आमदारूय. कमलनाथ सरकार संकटात. सिंधिया चल्लो राज्यसभेत. एमपीत परत शिवराज. WHO म्हणटा कोरोना जवळ महामारी. दुयेंस 105 देशांनी. 1,10,000 दुयेंती. इटली इराणात चढ. भारतात 53. गोंयांत सध्या ना. भौशीक कार्यावळी रद्द जावंक सुरू. होळयेन गोंयभर शारांनी शिगमोत्सव सुरू. गांवागांनी उबो रावल्यो होळयो. धोलार पडली बडी. दक्षिणेतले शिगमे जाले. उत्तरेत सुरू. पळयात गोंयकारांची रंगपंचम. कोरोना व्हायरसाच्या भयान धुळवड. अवळी मार्केट अर्द्या वयर थंड. भौशीक कार्यावळी शेळिल्लो. विकूंक हाडिल्लो रंग पसरकारांच्या आंगार. रंगपंचमीचेर कोरोना इम्पॅक्ट. तीन वर्सांत मंत्री सचिवांनी ऑफिशियल जेवणा खाण्याच्या च्या पाण्याचेर 81 लाख कट दिले. मिलिंदाची डिनरां वास्को हॉटेलांनी. पर्रीकार गेलो त्या दिसाय ताच्या नांवार च्याचे बिल. खासा रिपोर्ट. आणि फुडल्या सिजनात एफसी गोवाची पुनर्बांधणी करपाची परिस्थिती. सना सिंग गेलो. मंदार जॅकी चॅन, मनवीर सिंग, अहमद जाऊ, कार्लोस पेना. कोरोच्या फुडाऱ्याचेरूय प्रश्नचिन्ह. धुळवटीक मध्य प्रदेशात राजकीय उलथापालथ. हेवीवेट फुडारी ज्योतिरादित्य सिंधियान काँग्रेस सोडली. कमलनाथ आड बंड करून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीक राजीनामो धाडलो. बरोबर एमपीचे 22 मंत्री आमदारांनी काँग्रेस सोडली. कमलनाथ सरकार गेल्ल्या जमा. सिंधियाची बीजेपी एंट्री. ताका राज्यसभेवरवी मंत्री करपाचो बीजेपीचो प्लान. एमपीत परत शिवराज सिंह चौहानाचे सरकार. संवसारीक आरोग्य संघटनेन कोरोनाक जवळ महामारी म्हणल्या. दुयेंत आतां मेरेन 105 देशांनी पावला. चीन सोडून हेर देशांनी 1,10,000 वयर दुयेंती. चीनातूच लाखभर दुयेंती. 3,800 वयर सोंपले. इटली इराणात मोठ्या प्रमाणात पातळ्ळा. भारतात 53 दुयेंती. गोंयांत सध्या ना. केरळात चढ. कोरोनाच्या भयान भौशीक कार्यावळी एक रद्द जावंक लागल्यात. कोरोना व्हायरस दिशी एका देशात पातळटा तो पळोवन दुयेंतींचो आंकडो पळयल्यार संवसारीक आरोग्य संघटना WHO प्रमाण हे दुयेंस जवळ महामारी जायत आयला. दुयेंस आतां मेरेन 105 देशांनी पावला. चीन सोडून हेर देशांनी सुमार 1,10,000 दुयेंती. 3,800 वयर सोंपले. चीनात लाखभर दुयेंती आनी 3,000 सोंपले. चीना उपरांत इटली आनी इराणाक चड बादला. युरोपात जर्मनीतूय पावला. भारतात दुयेंतींचो आंकडो 53चेर पावला. कोरोना आड केंद्रान पावलां खर केल्यात. आरोग्य मंत्रालय प्रत्येक राज्याक सक्तीची मार्गदर्शक तत्वां धाडपाचे आसा. राज्यांनी मेडिकल लॅब सक्षम करचे तशेंच रॅपीड एक्शन टीमी करच्यो म्हूण केंद्रीय आरोग्य मंत्र्याचो उलो. भारतात हे दुयेंस केरळात चड पातळटा. गोंयांत सांजे मेरेन तरी जीएमसीत एकूय दुयेंती नाशिल्लो. आशिल्ल्या 3 दुबावितांक डिस्चार्ज केलो.
लोकल लैंग्वेजेस में, दूसरी लैंग्वेजेस में, हम सारे देश में भी जो है जो आईईसी जो है मटेरियल हमने बना के सारी गाइडलाइंस बनाकर सारे स्टेट्स को दी हैं। सारे स्टेट्स से हेल्थ बुलेटिन्स हम लोग जो है रोज़ शाम को ले रहे हैं, उनको आपस में जो भी जानकारियां शेयर करनी है वो सारी की सारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी बेड्स वगैरह क्रिएट करने हैं उनको क्रिएट करने के लिए अभी से एंटिसिपेशन में सारे आइसोलेशन के, क्वारंटाइन के बेड्स हमने उनको सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में या दूसरी भी जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, अनयूज्ड फैसिलिटीज़ हो सकती हैं सरकारी व्यवस्था में, कॉरपोरेशंस की व्यवस्था में, उनको सबको एक्सप्लोर करने के लिए कहा है। अपनी लैब्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है। अपनी जो मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है। कम्युनिटी सर्वेलेंस को बहुत पैने ढंग से करने के लिए एकदम उसको रात का काम सुबह पर नहीं टालना। मास्क हर एक आदमी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो केवल अस्वस्थ है उसी को मास्क लगाने की ज़रूरत है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे जाए। किसी को छोटा मोटा खांसी जुकाम कुछ होता है तो 2-4 दिन वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले और उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो फिर अस्पताल में जाके टेस्ट कराए और उस दौरान वो अगर मास्क लगाता है ताकि वो दूसरों को कोई इन्फेक्शन ना दे। राती होळये उपरांत मंगळारा दिसभर रंगपंचमीची धुवट जाली। आयच्यान शिगम्याच्या धोलार बडी आनी फुडल्या कांय दीस शारांनी शिगम्याचो उत्सव। गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी नमन घालून चड करून दक्षिणेतले पारंपारीक शिगमे आदींच सुरू जाले। उत्तरेत आनी शारांनी शिगमोत्सव आतां सुरू। पळयात गोंयकारांची रंगपंचम। बरे म्हणजे सगळ्या शुभप्रमाणाचं कामाचं सगळ्यांनी शिकत लाभ घ्यात तर मग तसं जलेश्वर महाराज की जय, जलेश्वर महाराज की जय। इतले मजगती वेर्ला काजीनी खासा कलर फेस्टिवल जालो।
And this is the first time I'm actually traveling up to Bardez to celebrate Holi. And I must say, if you're out there, you need to be here at Kajni. This is a fantastic venue, has over 2,000 seating area. You can park over 1,000 cars. And what better way than to celebrate Holi with your friends and your family. There's a special area for children as well that has been put up by Decathlon. And this venue is absolutely insane. Fantastic venue, Kajni here in Verla, Kanka in Mapsa. Once again, wishing all of you a very, very happy Holi. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोना व्हायरस पातळपाच्या भयान धुळवट आवळी मार्केट थंड धुळवटीक वेगवेगळ्या सुवातींनी जाताल्यो त्यो भौशीक कार्यावळी उन्हू ना. कांय संस्था भौशीक धुळवट आनी डीजे दवरताल्यो. कोरोनाच्या भयान तसलें कांयच ना. बाजार सापूच थंड अर्द्या वयर पडलो. धुळवटी काडिल्लो रंग पसरकारांच्या आंगार. पिस्तुलां पिस्काऱ्यो तितलो थोडो खप. इको फ्रेंडली रंगाचो तातले तातूंत सेल. खूप इफेक्ट झाला 50% इफेक्ट झाला असं वर्षा प्रमाणे 50% डाऊन असं 50% सारखं डाऊन असं आणि चडशे पार्टीज जायना आल्या किंवा ऑनलाईन फंक्शनां कांयच जायना न्हू सो तेज्या खातीर चड लोक ना अशें घेवपाक. लोकांनी पयलींच डिसायड केल्लें आसा पूण आमचे कडेन माल ऑर्डर केल्ली आसली न्हू म्हणून आमकां शॉप लागलो. खूब इफेक्ट जालो आमकां बिजनेस तर सामको डावन म्हणजे कलरूच कोणी घेवना. उदकान पिचकाऱ्यो मारपाचे पळय तशें जालें प्रसंग आमचो. कलर सगळे म्हणल्यार पिचकाऱ्यांक आमकां स्कोप बरो मेळ्ळो पूण कलराक आमकां सामकी आमी पयलींच जर आमकां कळयलें आमी कलर घेवचीच नाशिल्ली न्हू. आमी आतां कितें 50-60 हजाराचो आमचो कलर तो पण तितून आमचो 10 हजाराचो कसो कलर वचूंक ना. फक्त ते हेजे कलर गेल्या ते कलर कसले हर्बल कलर इल्ले गेले आमी चडशे कलर न्हू ते भुरग्यां खातीर आमी स्पेशल हर्बल कलर भुरग्यां खातीर हाडलेले ते कलर आमचे गेले आनी हे पळय आमचे नॅचरल आमी वर्सां होळी मनयताली ते कलराक आमकां मातसो हें बसलो. 50-60 हजाराचो आमचो कलर तो 10,000 सुद्दां आमचो कलर वचूंक ना. आनी हो माल तुमी रिटर्न दिवं शकना आनी ते घेवचेय ना न्ही. ते आतां भायर उडोवपाचो. नेक्स्ट इयर जर आमी केन्ना विकीत ना ते नेक्स्ट इयर ते कलर फेड जाता. कोरोना व्हायरसालो मातशें हें जाल्लें आसा इंडियाक कमी आसा कोरू सारकें इंडियाक ना आनी आतां सामान पळोवया कितें फकताचें खपोवपाचें. कोरूचो तुमचो मोसम कसो गेल्लो होळी? कोरूचो बरो गेल्लो. कोरू मातसो बरो एंजॉयड ना. कोरोना व्हायरसा लागून म्हणटा तूं हें जाला भंय जाला. तीन वर्सांत मंत्री सचिवांनी ऑफिशियल जेवणा खाणा च्या पाणी म्हूण 80 लाख मायज कड्डिल्यात. चडशी मोठ्या बसका उपरांत डेलिगेशनाक डिनर चडशी पणजी आनी लागींच्या हॉटेलांनी. मात मंत्री मिलिंदाचे ऑफिशियल गेट टुगेदर म्हूण 7 डिनर पार्ट्यो वास्कोच्या हॉटेलांनी. पर्रीकार गेलो त्या दिसाय पर्रीकाराच्या नांवान एक च्याचें बील लागलां. खासा रिपोर्ट. एप्रिल 2017 सावन पर्रीकार सरकाराची 2 वर्सां आनी उपरांत प्रमोद सावंताचे सुमार 1 वर्स उदरगतीचो खर्च पळोवंक गेल्यार फाटीं. मात डेलिगेशनां बरोबर जेवणा खाणा आनी च्या पाण्याक 80 लाखां वयर हात सोडून कड्डिले. 3 वर्सां जेवणा खाण्याच्या पार्ट्यांचेर मंत्री सचिवांचे 81 लाख मायज बील. जेवणा खाणाच्या पर्रीकाराच्या नांवार 22 लाखांचे बील. जेवणा खाणाचेर एका वर्साच्या प्रमोद सावंताच्या नांवार 20 लाख मायज बील. सुदीन आजगांवकार पावसकाराचे मेळून 4,67,000 बील. मंत्री विनोद गोविंद माविनाचे मेळून 12,61,000 बील. चडशा मंत्र्यांची पणजे डेलिगेशनां कार्यावळी उपरांत जेवणा खाणा. ह्या सगळ्या खर्चात मंत्र्यांनी जेवणा कोणाक आनी कित्या खातीर दिली ताची नोंद दिसता. सोडून मंत्री मिलिंद नायकाची 7 बिलां. मिलिंदान 1 वर्स 3 म्हयन्यांत 7 जेवणां घाली. 7 जेवणां वास्कोच्या 2 खाजगी हॉटेलांत. दरेक जेवणावळीक 101 लोकांची हजेरी. सगळी रातची डिनर. सगळी ऑफिशियल गेट टुगेदर म्हूण बिलांचेर नोंद. 7 जेवणांचेर सरकारी तिजोरेचे 8,98,000 कड्डिले. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार 17 मार्च 2019 भायर पडलो. भायर पडचे पयलीं म्हयनोभर हातरुणार आशिल्ल्यान तो ताच्या फ्लॅटा भायर कोणाक मेळूंक ना. मात तो भायर पडलो त्याच दिसा पर्रीकाराच्या नांवार मंत्री आमदार आनी अधिकाऱ्यांक च्या पाणी दिला म्हूण 7,080 रुपयांचे बील. इतल्यार ना, पर्रीकार सापूज हातून भरवण आशिल्लो तेन्ना ताणें आल्तिनावेल्या सीएमाच्या बंगल्यार येवपाचें सोडिल्लें. मात तो भायर पडला त्या दिसा खंय ताणें सीएमाच्या आल्तिनावेल्या बंगल्यार मंत्री आमदारांक हें च्या पाणी केलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
आमदारकीच्या लॉन्च पॅड आशिल्ल्या झेडपीचे वेंचणूक कांय दिसांचेर तेंकता तशी गोंयभर गांवांनी प्रचाराक रंग. उमेदवारांनी बरोच नेट धरला. उत्तर दक्षिण गोंयांत कांय उमेदवार थळाव्या आमदार मंत्र्यांक घेवन प्रचाराक देंवल्यात. ऐन शिगम्याच्या काळात जिल्लो परिशद निवडणुकीचो शिगमोय तेंगशी काडटा झेडपीचो शिगमो. रेईस मागुस्तव बीजेपी उमेदवार रुपेश नायकाक मतदार आपल्या आदल्या कामांची दखल घेतले म्हूण विश्वास. ह्या 5 वर्सांनी खुबशे नवे कॉन्टॅक्ट्सूय जाल्या. ओल्ड जे कार्यकर्ते असले ते आसात, त्या शिवाय आदले जे सपोर्टर्स असले ते आसात, त्यांचा सपोर्ट आसात. त्याशिवाय आनीकूय बऱ्याच जाणांचो ॲडिशनल सपोर्ट मेळ्ळा. सो ताजो नक्कीच फायदो जातलो म्हाका दिसता. पूण हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन ते पार्टी लेवला बरोबरच पर्सनल लेवलचेरूय खुबशे वयता. सो म्हाका पार्टी म्हणून बेनिफीट आसात, त्या शिवाय पर्सनल लेवलचेरूय बीन म्हाका लोकांचो बरो सपोर्ट आसा. सो ताजो फायदो नक्की जाता. तो हेज्या पयलीं रावल्लो, हेज्या पयलीं त्यांनी बऱ्यापैकी काम केला आणि आम्ही सांगता पार्टी म्हणून आम्ही येयल्या पळय 20-25 कार्यकर्ते येयल्या पळय. हे 20-25 कार्यकर्ते तुमकां गॅरंटी दिता की ह्या भागाचो विकास करतलो जाल्यार तेजा असलो मनीस जावो आणि तोच आमचें पाहिजे तुमच्या वाठाराची उदरगत करूंक शकता. कळंगूटच्या बीजेपी उमेदवाराच्या प्रचाराक थंयचो आमदार मंत्री मायकल लोबो भोंवता. मायकलाचो विरोधकांचेर बाण. हांव इतलें सांगूंक सोदता लोकांक की जेन्ना जेन्ना हे आदले लिडर आपूण जिते उरपा खातीर जॉयन जाता ते आपल्या स्वार्था खातीर जॉयन जाता. ते लोकां खातीर जॉयन जायना. इतलेंच सांगूंक सोदता. जो तर हे लोकां खातीर जॉयन जाल्ले जाल्यार आयजसून 20 वर्सां पयलीं जॉयन जावपाचें. गेल्या 2.5 वर्सां कार्यकाळ अशी म्हाका एक संदी मेळ्ळी. हाजी गोल्डन पिरियड म्हज्या लायफाचो आनी म्हाका कलंगूटच्या लोकांक सर्व करपाक ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळी. तेका हांव लोकांक थँक्यू म्हणटा आनी लोकांचो उपकार मागता. आनी हो म्हजो वावर पळोवन लोकांनी म्हाका परत एक ऑपॉर्च्युनिटी दितली आनी म्हाका परत भोवमतान निवडून हाडटले म्हाका एक आशा आसा. Developed. So very grateful to him. The people of Kalangut also demand young leaders, and I'm sure with the response that we have got at Datta on March 22nd when the election is, all the people will vote for the Lotus and will bring Datta again with a thumping majority. सुकूरच्या बीजेपी उमेदवारान प्रचाराक नेट धरला. बाकीचे आम्ही ऑलमोस्ट 95% आम्ही एरिया सुकूर कवर केलेली आहा. साम पार्ट इल्लो उरलेलो आहा. सुकुरान आमकां भरपूर काम करपाचें आहा. जेंचे आमी घरान गेल्ले तेंच्यांनी तोंडान साखर घालून तोंड गोड केल्लेलें आहा. म्हणजे तुम्ही सनवा जे तोंडान साखर घालता, दुधाचो गोड दिता आनी कपलाक लायता. हांव फर्स्ट टायम जिल्हा पंचायतीक रावता. एडवांटेज आनी कितें करपाचें ते आमचे सरकार आसात, त्या सरकाराक विचारून आमी आनी गांवचे सरपंच आहा, वांगडी मेंबर आहा, पंचायत आहा सुकूर पंचायत वांगडा आसतली आनी तांकां विचारूनच फुडें सगळें रेजोल्युशन घेवन. आतां कितें आहा, जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट आसा, आमचो सेंट्राकूय आसा, गोंयानूय आसा आनी आमचो झेडपी समजा आतां झेडपी आमचो बीजेपीचो येयलो, पंचायत झेडपी आनी गव्हर्मेंट खंय तरी लिंक जावन आमकां काम करपाक बरें मेळटलें आनी काम आमची जातली. आमी तेजे वांगडा भोंवले आयज. ते सुकुरान पयशे जाल्यार आमकां बरो सपोर्ट आसा. रिवणच्या बीजेपी उमेदवारान श्री दामोदर देवाक नाल दवरून प्रचाराक सुरवात केली. भारतीय जनता पार्टी रिवण मतदारसंघांतल्यान आयज आमी श्री दामोदर देवाच्या चरणी हांगसर नाल्ल दवरून ह्या गांवा भितर सुरवात केल्ली कडेन आसा. म्हाका एक विश्वास आसा की ह्या गांवांतल्यान आमी प्रत्येक पावटीक सदांच म्हणजे सुरवात करता आनी लीड जी आसा ह्या गांवांतल्यान आमकां सदांच बरी पैकी लीड मेळटा आनी ह्याय पावटीक आमकां बरी पैकी लीड ह्या आमच्या जामावले गांवांतल्यान मेळटली असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. सकाळचे 7 आमचो प्रचार कार्य सुरू जाता आणि रातच्या 11 पर्यंत प्रचार कार्य सुरू असता. आणि जो जोम आणि कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह आणि तशेंच मतदारां मदीं जो प्रतिसाद मेळटा तो अफाट आसा. जे पळय 5 पंचायती माझे कार्यकर्ते आसा, म्हाजे वांगडा गेल्या त्या टर्माक काम केल्ले हांकां सगळ्यांक विनंती करता की आमी आयज एकवटान रावन भारतीय जनता पक्षाक तशेंच आमच्या सुरेश केपेकाराक प्रचंड मतांनी निवडून हाडया. त्यांना आमचे भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते आम्ही सगळे त्याच्या फाटल्यान रावतले. विमानाचे चिन्हार वेळी मतदारसंघात उबो राविल्लो अपक्ष उमेदवार आदलो झेडपी एंथनीक परत जिखतलो म्हूण विश्वास. पयलीं ते सगळे आमच्या वेळ्ळे मतदारसंघाच्या लोकांक हांव अपील करता कित्याक म्हाका कित्याक निवडून हाडपा तो. कित्याक पयलो हांव फर्स्ट 2010 to 2015 हांव जिल्हा
पंचायत मेंबर आसलो. त्याच्या नंतर 2015 to 2020 म्हजी सिस्टर इन लॉ इलेक्ट जाली, कित्याक ती लेडीज जालें. आनीक लेडीज जावन तेणें भरपूर वावर केलो. आनीक आमची प्लस एड जाली चिंचणी विलेज, आनी चिंचणी विलेजान भरपूर वावर जाला. आनीक सगळे कडेन वावर जाला तेजो. त्या पासत लोकांक सांगलें बाबू जोरी तोरी तूं गेल्यार आमकां दिसता आनीकूय सुदारप जाता म्हणून. कित्याक मिसगायड जायत मिसगायड कोताय. हांव इंडिपेंडंट जो एरोप्लेन तेजे सिंबल तो तेका आमी सगळ्यांनी जावन तेका फोर्स केला बसून, कित्याक तो बरो वावुरपी, तेणी जायतो बरो वावर केलेलो आसा आनी सगळो लोक तेका मानता. कित्याक तो उतराक केन्नाय सगळ्यांक कांयच ना म्हणना. आयज ना जाल्यार फाल्यां तो तेंची कामां करूनच दिता. तेका लागून आमी सगळीं तेज्या सपोर्टाक आसा आनी तो बरो चड वोटान जिखून येतलो म्हूण आमी पयलेंच आश्वासन दिता. चर्चिल आलेमावाक आपले उमेदवार जिखतले म्हूण विश्वास. कोलवाची एनसीपीचे उमेदवाराचे प्रचारान नेट धरला. मुगे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोलवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे माजोड जावं, उत्तोड जावं, बेतालबाडी जावं, केळशे जावं, वळी जावं, कारमाना जावं, हे लोकांक म्हाका विश्वास आहा आनी विश्वासाचेर हांवें कॅन्डिडेट दवरल्या. एक मोठे कॅन्डिडेट दवरला बारीक समाजा भुरगे, बरे ग्रॅज्युएट भुरगे, बाय वानिया बातिस्ता. हे कोलवा बुसाला कोलवा सोन सेरावल्याचें गांव आहा थिंगा लोकांना मानून गेले तेका. Of Sarauli, the people of Kolwa, Majorda, Uttorda, Kalata and Betalbati have seen my work and they are going to vote for Vanya seeing the face of Nelly. I have two important pillars in my life that I've followed, right from the childhood. Lokage Munis, Mudaite Churchill Bab आणि Nelly Bai. कित्याक ती सगळ्या मत चोयत मरे ते लोकांगे काम कोताय आनी ते लोकां आहाय. सो तेंक चोयन हांव पॉलिटिक्सान न्यू येयलां. पूण हांव तेंगे इन्स्पिरेशन घेवन तेंचे भाशी लोकां आसतले उबे सदां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लिगसी वेस्ट रेमिडिएशनाच्या सुवातींनी पालिकांनी नव्या कोयराच्यो राशी मारूंक सुरू केल्ल्यान नवो उपद्रव सुरू जाला. रेमिडिएशन सायटींचे इन्स्पेक्शन जातले. ज्यो पालिका पंचायती कोयर नेमान हातळिना तांकां फायन मारूंक सुरू करतले. जेडपी वेचणूक जाली काय एक्शन सुरू म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल प्रुडंटा कडेन उलयला. रेमिडिएशन सुवातींनी नव्या कोयराच्या राशींचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. वास्को सड्यार आणि पणजे कांपालार लिगसी वेस्ट रेमेडिएशन प्रक्रिया चालू आशिल्ल्या सुवातीर नगरपालिका नव्या कोयराच्यो राशी मारतात. प्रुडंटान मडगांवां सोनसडो, वास्को सड्यार आणि पणजे कांपालावेले रेमेडिएशन सायटीचेर रिपोर्ट केल्लो. रेमेडिएशनाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्ल्या कंपन्यांक उपद्रव. आमकां अशें कळोवन येता की पणजे सोसड्याचेर आनी इवन सड्याचेर परतो परतो येवन कचरो पडटा. आनी इलेक्शन कोड सोंपलो तसोच एक मिटिंगूय आपोवंक जाय, इन्स्पेक्शनूय जावपाक जाय. सोसड्याचेरूय हांव इन्स्पेक्शन करतलो, सोड्याचेरूय हांव परतून वयतलो इन्स्पेक्शन करतलो टू सी वॉट दे आर डुईंग विथ दियर वेट वेस्ट. एवरीडे वेट वेस्ट येता तेजेर कितें करता ते, ड्राय वेस्ट कितें करता ते, बेलिंग इतलें जाता वो ना तेंचे, बेल करून ते आमच्या सिमेंट फॅक्टरीन धाडटा वो ना. ज्यो नगरपालिका आणि पंचायती नेमा प्रमाण कोयर हाताळिना तांकां खंय झेडपी वेचणूक सोंपली काय फायन मारपाक सुरू. We will take action on all such municipalities, all such panchayats who are not tackling their dry waste. आमी एक्शन in the way घेतले तेंचेर फायन घालूंक लायतले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इमिडिएटली. आय थिंक फॉर नॉट टॅकलिंग द वेस्ट मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक 1 करोडाची फायन मारलेली आहा, म्हणजे डिपॉझिट करूंक लायलेले आहा पयशे कोर्टान. हे आमी डिपॉझिट करूंक लायतले आतां प्रत्येक म्युनिसिपालिटी वीच इज नॉट टॅकलिंग ड्राय वेस्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सांग्यार मळकणेच्या शिगम्याच्यो शेणी उजो फामाद. गांवांतल्या जल्म्याच्या देवळा कडेन माडयेच्यो 3 होळयो उब्यो करतात आनी राती उसरा शेणी उजो आनी माडयेचेर चडपी गड्यांचे फाटीर शेणयेच्यो कोळशे मारपाची प्रथा. सांगेवेलो मळकणेचो शेणी उजो.
दुसरें म्हणल्यार आमची गडी जे पळय आसा जे शिगम्या खेळटा ते कंप्लीट शिवराक रावता आनी जे वेळार आमचे पयली वर्सकारागेर थंय स्टार्ट जाता तेंच्यान सत्री बी सगळे फुलयता हांगा येयले तेजे नंतर होळी कटींग करता आमची होळीच्यो 3 मानसपणां होळी आसल्यो त्यो नाचयल्यो मागीर त्यो दवरता आमी मागीर ज्यो गायांची शेण आसा ते शेणाची शेणे घेवन उजो पेटयता तांकां आनी मोडकुले झाड जें पळय आसा मोडकुलेच्या मेन त्या झाडाचें नांव आजून कोणाक खबर सुद्दां ना हें पळय तें झाड ते मोडकुले झाडाची ताळी घेवन आनी त्यो शेणी पेटोवन मागीर तो सगळे देवाचे उजो घालता उजो घातल्या नंतर मागीर उजो शेणी उजो हो स्टार्ट जाता तितूंक सगळे गाडे शेणी आनी वयर धरून उजो स्वता आंगार घालता तितूंक इतर कोण भावीक आसा जे भायर सावन येयल्ले जावं गांवचे ते उज्यांतल्यान वयता बुलेटिन सोंपता ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर फेसबुकार तसोच प्रुडंट ॲप टाटा स्काय मोबायल ॲप जिओ टीव्ही ॲप प्रुडंटच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा फॉलो प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट